नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। दाबोळे विमानतळ जावचो ना बंद, विमानतळाचेर विरोधक राजकारण करता सांगता मुख्यमंत्री सावंत। विरोधक लोकांची करता दिशाभूल, आमदार संकल्पान विरिएटो फर्नांडीस आनी विरोधकांचेर केली टिका। रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात जेनिटोच्या जामिनाक सरकारान दिले आव्हान। सरकाराच्या निर्णयाक रामाचो येवकार। आपल्या नांवा घेतिल्ल्या दुबावित मास्टरमाइंडाची करची चौकशी, रामाची मागणी। पणजे महापालिका वेंचणूक जातली 14 मार्चाक, जाल्यार 16 मार्चाक जातली मतमोजणी। वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ 16 फेब्रुवारीक जाहीर जावन आचारसंहिता जातली लागू। एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन तिकेट नासतना प्रवास करप्याकडल्यान 22.81 कोटीचो दंड केलो वसूल। 4,13,000 प्रवाशांनी तिकेट नासतना केलो प्रवास। कोकण रेल्वेची कारवाय। 25 सरकारी खात्यांनी आदिवासी ओपी येवजणेंतल्यान निधीचो गैरवापर जाल्याची माहिती आयला मुखार। आतां सावन अनुदान फक्त खात्याच्या परवानगेनूच वापरचो पडटलो, जारी केला आदेश। महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला नॉन वन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन दिवपाच्या निमतान कोल्हापुराच्या दुबावित जोडप्यांनी फटयले गोंयच्या बायलांक। आता खबरो विस्तारान। पणजे महापालिका वेंचणूक 16 मार्च जावन मतमोजणी 16 मार्चाक घेवपाची माहिती मुखार आयला। वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ 16 फेब्रुवारीक जाहीर जावन त्याच दिसा आचारसंहिता लागू जातली। पळयात। महापालिकेचे प्रभाग निश्चित जाल्या उपरांत आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। आरक्षणाची अधिसुचोवणी जाहीर जाल्ल्यान इत्सुकां कडल्यान मोर्चे बांदणीक सुरवात जाल्या। महापौर रोहित मोन्सेरात, उदय मडकयकार, संतोष सुर्लेकार, निलेश मोरजकार हांचे प्रभाग आरक्षीत जाल्ल्यान तांकां दुसऱ्या प्रभागांतल्यान वेंचणूक लढोवची पडटली। महापालिका वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेरात पॅनल आनी उत्पल पर्रेकार हांच्या पॅनला मदीं झूज जावपाचे निश्चित आसा। ते भायर खुबशे अपक्ष लेगीत रिंगणात देंवपाचे आसा। पणजे महापालिकेचेर कितलीशींच वर्सां जाली आमदार बाबूश मोन्सेराताचे वर्चस्व आसा। आरक्षण जाहीर जातकच लेगीत ताणें सगळ्या 30 वॉर्डांनी आपले उमेदवार वेंचून येतले असो ठामपणान विस्वास उक्तायला। तशेंच अंदूच्या वेंचणुकेत नवे चेहरे दिसतले अशेंय सांगला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कोकण रेल्वे मार्गाचेर तिकेट नासतना प्रवास करप्याचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वे पुलिशेन विशेष तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ली। एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन 4,13,000 तिकेट नासतना प्रवास करप्याकडल्यान 22.81 कोटीचो दंड वसूल केलो। पळयात पुराय बातमी। कोंकण रेल्वेत जायते प्रवासी तिकेट नासतना प्रवास करतात। हांचेर आळाबंद हाडपा खातीर कोंकण रेल्वेन खासा मोहीम राबयल्ली। एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन 9,495 मोहिमे राबयल्ल्यो। तातूंत 4,13,000 तिकेट नासतना प्रवास करप्यांकडल्यान वट्ट 22.81 कोटी दंड वसूल केलो। मजगतीं अंदू वर्साच्या पयले म्हयन्यांत म्हळ्यार जानेवारीत 1,014 फावटी विशेष तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ल्यो। तातूंत 44,735 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवासी सांपडले। तांचे कडल्यान एकाच म्हयन्याचो वट्ट 2.53 कोटींचो दंड कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी वसूल केलो। सगळ्या प्रवाशांनी फकत वैध तिकेट घेवन प्रवास करचो अशें आवाहन कोंकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगेन केला। Konkan Railway has continued its drives, special ticket checking drives against unauthorized illegal travelers in the trains. In the month of January, more than 1,000, that is exactly to say 1,014 drives were conducted, and these drives are being conducted by our commercial department along with Railway Protection Force officials. In the month of January, totally 44,736 unauthorized illegal travelers were detected, and a fine penalty of rupees 2.53 was collected in the month of January. If you see in this financial year, up to January 26, totally 9,495 drives were conducted, and more than 4 lakh irregular travelers were detected.
and total fine from April to January 26, a total fine of rupees 22.81 crore has been collected till date. Further to this ticket checking drives, on 26th of February, Konkan Railways will continue, it will carry out an intensified ticket checking drive, specifically on 26th February. So we request all our esteemed travelers, passengers, to travel with a valid journey ticket. If they are entering on the platform, they should buy a proper platform ticket. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यातले सुमार 25 सरकारी खाते आदिवासी सब प्लॅन योजनेखाला दिल्ल्या निधीचो योग्य आणि फावो तो उपेग करिनात हे उजवाडाक आयला. देखून आदिवासी कल्याण खात्यान हेर सरकारी खात्याक आता सावन नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण या निधीचो वापर फक्त खात्याचे परवानगेनच करचो अशे निर्देश जारी केला. राज्यातले सुमार 25 सरकारी खाते आदिवासी सबप्लान योजनेखाला दिल्ल्या निधीचो योग्य आणि फावो त्या प्रमाणात वापर करिनात हे उजवाडाक आयला. ते खातीर आदिवासी कल्याण खात्यान हेर सरकारी खात्याक निधी आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण हो निधी वापरपाचो आणि फक्त खात्याच्या परवानगेनूच निधीचो वापर करपाचो आदेश दिला. हे संबंधी आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकर हाणें आदेश जारी केल्यात. दर वर्सा सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमातीच्या एसटी लोकांच्या शिक्षण, भलायकी, कुशळटाय उदरगत, घरां, रस्ते, शेती आणि मुळाव्या साधन सुविधा खातीर आदिवासी उपयोजनेखाला निधी दितात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महिला सशक्तीकरण नावाखाला नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन दिवपाच्या निमतान गोयच्या बायलांची 1.59 कोटी रुपयाची फसवणूक जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला. या प्रकरणात गोय पुलिसेच्या आर्थिक गुन्हा विभागान कोल्हापूरच्या दुबावित जोडप्याक अटक केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंय पुलिशेच्या अर्थीक गुन्यांव विभागान कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र महिला उद्देग विकास केंद्राची धनी सुमित्रा पाटील आणि तिचो घरकार दत्तात्रय पाटील हांच्या आड गुन्यांव दाखल केला. ईओसीन दिल्ले म्हायती प्रमाण या प्रकरणात निरंकाल फोंडेची हेमा सालेलकार हाणें कागाळ नोंद केल्या. ते प्रमाण कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र महिला उद्देग विकास केंद्राची धनी तसेच दुबावी सुमित्रा पाटील आणि तिचो घरकार दत्तात्रय पाटील हाणें बायलांच्या महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला आकर्षक जाहिराती वरवीं फसवणूक केल्ल्याचें मुखार आयला. तातूंत तांणी ऑटोमॅटिक नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि हेर मशीनां विक्री करपाचेर हायस दाखयल्ले. लोकांक पयशे गुंतोवपाक प्रवृत्त करून फसवणूक करपी संबंधी वट्ट 22 कागाळी आयल्यात. तातूंतले 18 कागाळदार बायलो आणि 4 दादले आसात. बायलांक स्वताचो रोजगार आणि सशक्तीकरणाची उतरां दिवन फसयले. तातूंत व्हड परतावो मेळटलो अशेंय उतर दिल्ले. ही घडणूक डिसेंबर 2025 वर्सा घडिल्ली आणि हालींच आनीक एक केस नोंद जाल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्को दोगा मनशाची ऑनलाईन फसवणूक जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वास्कोच्या एका नागरिकाक एकल्यान बँक खात्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून ताका बँक वेव्हार करपा खातीर ॲप डावनलोड करपाक सांगले. फायल डावनलोड केले उपरांत त्या नागरिकाच्या अकाउंटांतल्यान सुमार 2.30 लाख रुपया डेबिट जाल्याचे कळटा. दुसरे वटेन एका अनवळख्यान एका दाबोळेच्या नागरिकाक RTO ई चलाना संबंधीची APK फायल धाडली. थोड्या वेळान ती डावनलोड केल्ल्यान ताका 1.83 लाख रुपया वंगडावचे पडले. वास्को पुलीस या दोनूय प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रतिसाद दिवन पणजे शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो. या संपात वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि कामगारांनी वांटो घेतिल्लो. सरकाराच्या धोरणा आड घोषणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केली. सरकाराच्या कामगारा विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली.
कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर बेरेस्तारा पुराय भारतभर संप आशिल्लो. ह्या देशव्यापी संपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी प्रतिसाद दिलो. पणजेंतूय आयटक संघटने खाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी आझाद मैदानाचेर येवन घोशणा दीत संपात वांटो घेतलो. कामगार कोर्स रद्द करचो, योग्य वेतन तशेंच नोकरेची सुरक्षा आनी हेर मागण्यो केल्यो. ह्या वेळार सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली. या सभेत आम्ही काय निर्णय घेतात ते निर्णय म्हणल्यार या देशव्यापी संपाबरोबर आम्ही आसात या संपाबरोबर आम्ही जेन्ना मेळटात या पवित्र आणि चरित्रपूर्वक आझाद मैदानाचेर आज 12 फेब्रुवारी 2026 सकाळच्या वेळार बेरेस्तारा दीस आम्ही हो निश्चय घेतात की पहिल्या सुवातेर हे जे 4 काळे कायदे आसात ते इमिडिएटली ताबडतोब सरकारान फाटी घेवपाक जाय. आम्ही कामगार वर्ग निश्चय घेता की आम्ही झुजून हे 4 काळे कायदे ते आम्ही तांबडे कायदे करतले, कामगारांच्या हिता खातीर करतले. ह्योय आम्ही निश्चय घेता आणि ठराव घेता. दुसरे म्हणल्यार ताबडतोब सरकारान भारतीय कामगार अधिवेशनाची ताकदीन बसका घेवपाक जाय. इंग्लिशीन म्हणल्यार इमिडिएटली कन्व्हीन द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, जांचो मालक कामगार आणि सरकाराचे प्रतिनिधी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दाबोळे विमानतळाचे अस्तित्व धोक्यात आयिल्लें आसा. ह्या विमानतळ बंद जावपाच्या वाटेर आसा अशी वावडी पातळिल्ल्यान विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतराचे फार पेटयले. 7 दिसां भितर सरकारान ह्या विमानतळाच्या विशयाचेर सविस्तर जाप दिवंक ना जाल्यार लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिला. जाल्यार दाबोळे विमानतळ बंद जावचें ना अशें आश्वासन आमदार माविन गोदुनून दिलें. जेन्ना सावन गोंयांत मोपा आयला तेन्ना सावन दाबोळी विमानतळ बंद जावपाची वावडी पातळत आशिल्ली, जाका लागून दक्षिणेंतल्या वेवसायिकांक बरेच आडमेळीक तोंड दिवचें पडटलें असोय हुस्को लोकांनी उक्तायलो. दाबोळी विमानतळ बंद केल्यार दक्षिण गोंयचें पर्यटन, टॅक्सी वेवसाय आनी हॉटेल उद्देगांत व्हड संकश्ट येतलें. हो फकत एकाच विमानतळाचो प्रश्न न्हय तर दक्षिण गोंयच्या पुराय अर्थवेवस्थेचो प्रश्न आसा. देखून भाजपा सरकारान ह्या विमानतळाच्या फुडारा विशीं आपली भुमिका स्पश्ट करची. 7 दिसां भितर ह्या विमानतळा विशीं भाजप सरकारान स्पश्टीकरण दिवंक ना जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आमदार विजय सरदेसायान दिली. तशेंच आमदार म्हूण माविन गोदिनो अपेशी थारला. देखून आमदार ह्या पदावेल्यान राजिनामो दिवचो अशेंय विजयान मागले. जाल्यार GMR कंपनी दाबोळे विमानतळ बंद करपा खातीर खूब यत्न करता असो आरोप सरदेसायान ह्या वेळार केला. एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकर हो एअरपोर्ट नेव्ही खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून. त्या टायमार मोविन गोदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेव्ही खातीर न्ही म्हणून. आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला. मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून. कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना. हें पयलें जालें. दुसरें, गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा. दाबोळे विमानतळ बंद करपाच्या निर्णयाक केंद्र सरकारान मंजुरी दिल्या अशी माहिती खासा सुत्रा कडल्यान मेळ्ळा असो दावो दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडिसान केला. तशेंच संबंदीत फायलूय फॉरवर्ड केला अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकारान गोंयच्या लोकांचो विश्वासघात केला
दाबोळी विमानतळ बंद जालें जाल्यार आमी खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी विर्यातो फर्नांडिसांन दिली. आमकां खबर गमल्ली आसा कॉन्फिडेन्शियल सारकी आतां इन पार्लमेंट गोंयचो सरकार कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा सेंटराक फक्त आपणाचे मिनिस्टर हे कदेली सांबाळपाक गोंयांत आनी ओके दिला सेंट्रल मिनिस्ट्रीक सांगला की ओके तुमी दाबोली एअरपोर्ट बंद करपाक जाता म्हण फॉर कमर्शियल अँड सिव्हिल ऑपरेशन्स. This is very shocking. This is a betrayal, backstabbing of the people of Goa. आम्ही वोगी रावचे ना. सगळ्या लेवलाचेर आम्ही आवाज करतले. We will force this government to take back their decision. दक्षिण गोंयच्या खासदारान दाबोळी विमानतळाच्या कार्यपद्दती विशीं स्पश्टताय मागून संरक्षण मंत्र्यांक पत्र बरयला अशी माहिती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिली. केंद्र सरकारान दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं बेगोबेग सविस्तर म्हायती दिवची. GMR कंपनीक मजत करपा खातीर भाजपा सरकार हो विमानतळ बंद करपाचो यत्न करता असो आरोप आलेमावान केलो. दक्षिण गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी खास करून मुरगांव तालुक्यांतल्या आमदारांनी मोपा विमानतळा विशीं स्पश्ट भुमिका जाहीर करची अशें आव्हान ताणें ह्या वेळार केलें. देशांतले जायते विमानतळ संरक्षण दळाच्या नियंत्रण खाला आसून लेगीत नागरी विमान येरादारी खातीर उक्ते आसात अशें ताचें म्हणणें. आज जरी तर चोयल्यार दीस सिम्स टू बी टू प्रोटेक्ट GMR. GMRाक प्रोटेक्ट करपाक एक मोठे हो बिझनस आनी ताबोरतोब म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन डिफेन्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हेणे आतां पत्र बरयलां डिफेन्स मिनिस्टराक. क्लॅरिफाय जावपाक जाय की हे जे न्यूज जाता जे प्रपोजल नेवीन घातला टू शट डाऊन दाबोलीम फॉर कमर्शियल ऑपरेशन, दिस इज अन्याय. दिस इज अ स्लॅप ऑन द पीपल ऑफ साऊथ गोवा बाय दिस डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. दाबोळीच्या तापत्या मुद्द्यावयल्यान केजरीवालान आपलें मत मांडलां. लोकां खातीर दाबोळीचें विमानतळ चालूच उरपा खातीर आपूण निमणे खीण मेरेन यत्न करतलो अशें स्पश्टीकरण आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी दिलां. मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना अशें आश्वासन मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिलें. हे विमानतळ नौदळ ताब्यात घेवचें म्हूण GMR कंपनीन दबाव हाडपाचो यत्न करचो न्हय. दाबोळे बंद जावचे ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. राजनाथ सिंग जे युनियन डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताका आमी मेळ्ळे आनी सांगले इन द हेल्दी प्रमोशन ऑफ टुरिजम इन एंटायर गोवा दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. चुकून सुद्दां दाबोलीम अशें आमी पावलां मारपा जायना की तो एअरपोर्ट बंद जावपा पावता. आनी इतली ट्रॅफिक येवपा शकता आनी येयल्ली बीन आसा इन द पीक सीजन आनी आमी पळयल्लें आसा. सो मोपा एंड दाबोलीम बोथ कॅन सर्वायव. दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कॅन वर्क हँड इन हँड. पण आतां GMR जे आसा हांव मुद्दम सांगता ते प्रयत्न करता आनी ते आतां नेवी यूज करता. अरे तुमी नेवी यूज करता. आमचे वी रिस्पेक्ट द डिफेन्स फोर्सीस पर्टिक्युलरली नेवी विच हॅव अ बिग प्रेझन्स इन गोवा. When they don't want our airport or civilian operations to stop, you all are trying to use them to say we need it for defense and therefore stop civilian operation. अशें जावपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव रेल्वे स्टेशनाक आतां नवें रूप मेळटा. स्टेशनाचेर पयलीं फक्त 3 प्लॅटफॉर्म आशिल्ले, आतां आनी 3 नवे प्लॅटफॉर्म सुरू केल्यात. तशेंच फुटओव्हर ब्रिज बांदला अशें कोंकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटके हांणी सांगलें. स्टेशनाचेर लिफ्ट सिस्टम, व्हड पार्किंग सुवात विकसीत केल्या. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान दिल्ल्या निधींतल्यान ही उदरगतीची कामां केल्ल्याचें घाटगे हांणी सांगलें. Earlier in Madgaon station, there were only 3 platforms, platform 1 and 1 island platform 2 and 3. Then over the period of years, we have additionally added 3 more platforms, that is platform 4 and 5 and platform 6, which is the last platform, which is alongside in front of Apollo Hospital.
Besides this, Konkan Railway has constructed one new foot-over bridge, which is connecting all these 6 platforms, and we have a facility of ramps and lift on one side and ramp on the other side of and lift is provided on each and every platform. 4 lifts we have on these 6 platforms. Plus, we have one escalator which has been stopped recently on account of this foot overbridge which has been closed due to structurally unsafe. Then, if you see the parking area with the aid received from Ministry of Tourism, Government of India, Konkan Railway has spent almost around 13 crores in redeveloping the circulating area, and it has been spent on creation of additional parking facility in terms of multi-level car parking. That building they have constructed, and we have organized this parking in a very systematic manner. आमदार विजय सरदेसायान दाबोळे विमानतळावेल्यान मंत्री माविन गुदिन्होचेर जे विधान केला त्या विधानाचो आमी निषेध करता. टॅक्सीकारांक दाबोळे विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी माविन गुदिन्हो सक्षम आसा अशें दाबोळे विमानतळा वयले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगता. बुधवारा असोसिएशनाचे वांगड्यांनी मंत्री माविन गुदिन्होची भेट घेतली. दाबोळे विमानतळावेल्यान बरेच कोफुसांव सुरू आसा. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विमानतळावेल्यान मंत्री मॉविन गुदिन्होचेर टिका केल्ली. गुदिन्हो आमदार म्हूण अपेक्षीत थारला, ताणें राजिनामो दिवचो म्हूण विजयान म्हणिल्लें. मात विजयान केल्ल्या ह्या विधानाचो आमी निषेध करता अशें दाबोळे विमानतळावेले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगता. विमानतळ उरचें म्हूण गुदिन्हो सदांच कार्यरत आसता. आमकां सरकाराचेर विस्वास आसा. हो विमानतळ ते स्थलांतरीत वा बंद करचे नात. टॅक्सीकारांक दाबोळे विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी मॉविन गुदिन्हो सक्षम आसा अशें असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगलें. युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री गुदिन्होची भेट घेतली. सरदेसायाचो जो स्टेटमेंट केला पळय तो कंडेम करता कित्याक सगळें सांग. विजय सरदेसायाचो स्टेटमेंट आमी कंडेम करता. त्या सांग आमकां सांबाळपाक, टॅक्सीकारांक सांबाळपाक, सावथ गोवा सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा. पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा. मेन म्हटल्यार आमचो माविन गुदिन्हो सर ह्यो आमकां दाबोलीकारांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली. आमचो लिडराचो विश्वास आहा. हा कितें सगळे विश्वास आमकां आमी कंडेम करता स्टेटमेंटाचो आमी. म्हणटा विजय सरदेसाय जो आसा हो आयजूच तेणी स्टेटमेंट केलो आसा न्हू असो तो सीएमाच्या पोतान ते सगळ्या मिनिस्टरांचेर रिजायन जाय म्हणटा तो. अरे हांव इतलेंच म्हणटा की जे काम करतात आनी ते लोकां फुडें हाडून दवरतात. खरें म्हटल्यार आयज मोविन सर हो दाबोळे एअरपोर्ट उरचो म्हणजे कायमचो उरचो, परमनंट उरचो, हेका लागून ते झटलेले आसात आनी ताका सगळे ताचे मिनिस्टर आनी सेंट्रल मिनिस्टर तांकां साथ दितात. आमी म्हणटा कितें सावथ गोंयान 2 एअरपोर्ट हे मस्ट, हे जायच. कोणी कितें उलोवंक मागीर तो अशें म्हणटाले ऑपोजिशन जें आसा पळय तें म्हणटलेच ना अशें न्ही. पूण आमकां दिसता जे आमी आयज मेरेन मोविन सरा कडेन आमी जे प्रश्न काडपाक आयल्या आनी ते तांचेर सुटावे केलेले आसा म्हणून आमकां तेंचे फूल गॅरंटी आसा की ते करून दाखयतले. सगळे सराचेर विश्वास आसा आनी हे सरकाराचेरूय विश्वास आसा की हे हांगासून एअरपोर्ट वर्ड शिफ्ट करचे ना किंवा बंद करचे ना. आमी सगळे जे एसोसिएशन आहा पळय आयज स्पेशली आयिल्ले हे तांकां थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले की तुमी हे इनिशिएटीव घेवन हे उरपाक जाय, हो एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हणून तुमी काम करतात. आमी सदांच हे सगळे जे एसोसिएशन सोड आख्खे सावथ गोवाचे लोक जे आसा पळय हे तांच्या फाटल्यान आसा. मजगतीं दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावपा ना म्हूण आमकां संरक्षण मंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री मॉविनान सांगलें. आयकात. सगळ्यांक खबर आसा हेच्यानी एक अफवा घातलेली की दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता आनी डिफेन्स स्टॉक घेता म्हणून. ताका लागून हांव दिल्ली गेल्लो आनी बाब सदानंद तनावटे आनी आमचे मान्य मंत्र्याक घेवन आनी तशेंच बाब निलेश काब्रालूय आशिल्ले. आनी तेन्ना आमकां स्पश्टपणे एक आश्वासन डिफेन्स मिनिस्टरान दिलें की हो एअरपोर्ट कसोय बंद जावपा ना. तरी आसतना तेणें सांगलें तुमी फॉलोअप करा आनी फॉलोअप करपाक सेकेंड टायम बाब सदानंद तनावटे आनी हांव गेलें आनी ताका डिटेल मेमोरंडम दिलो कित्याक लागून हो एअरपोर्ट सदां काल आमकां जाय. ट्युरिजम कशें आमचें सफर जातलें, आमची इकॉनॉमी कशी सफर जातली आनी ट्युरिजम काबार जातलें. तेन्ना तेणें सांगलें अशें जावपाक शक्यताच ना, आपूण तुका आश्वासन दिता. थोडे लोक जे विरोधक आहा ऑलरेडी सुरू तेंचे स्टेटमेंट करप
अरे हांवूच सांगपी प्रेस की GMR प्रेशर घालता, अजूनही सांगता ते प्रेशर घालता. तो सांगतना GMR घालना बाब राजनाथ सिंग घालता म्हणून, आनी म्हणून हांवें राजिनामा दिवचो. हें कितें ते ताका इश्यूज खबर ना जाल्यार कितें उलयता तो. ताका सोय आनी ओपोजिशनाचें काम तें कर्तव्य जावन आसा ते भाशेन उलोवपाक, समजलो न्हू. सो ते परिस्थितीन हांव तामपणे सांगपाक सोदता, दाबोलीम एअरपोर्ट कायमचो सदां उरतलो, कोणूच बंद करपाक शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Carnival. Viva Carnival. Gońca Carnival. Carnavaletos puxa sogle gońca. Dona grupni galon burgi dawta rostia. Sogliaci kardana sa música janata. Viva Carnival. Oi, 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 as burghi sogli kusha, oi carani sono dosa, a sonami na soya, o carnaval fulo bazo. Oslo disna palea mio pazzo, rungines pa sogdineso, carnaval so bombazo. Carnavaletos puxa sogle gońca, dona grupni galon burgi dawta rostia. Sogliaci kardana sa música janata, continenti soli munonda. Viva Carnival. Oi, 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 oi,
नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार कार्यावळीत म्हटलं येऊकार. सध्या गोंय